हांगासर मुळावे इगर्जेक आमी वेताना थंयसर मुखलो एक फातरांचो दारवटो आसा. त्या दारवट्या पळयतना आमकां सहज जावन भगता की थंयसर सुकण्याचें एक ल्हानशान दिसता आमकां. तें खालें गी म्हणून तें जावन आसा गंडा बेरुंडा म्हणून. आनीक तें गंडा बेरुंडाचें ल्हानशान आमच्या आग्रार इगर्जेच्या ह्या दारवट्याचेर मुखल्या ह्या तो आनीक रुजा इगर्जेच्या एका बुगलेच्या एका फातराचेर मात्र तें दोन कडेन आमकां पळोवंक मेळचें. सगळ्या मंगळूर आमच्या देशी जिनमात न्हय आख्ख्या केनारांत. आनीक त्या वेळार हें दिल्लें जावन आसा आमच्या नरसिंहा राजा वडेर हांगासर दिल्ल्या बिरुदा वयर ताणें सर कोण पळय राजमर्याद दिवन राजगौरव दिवन खंयची धर्म आसात ह्या लोक आसा ह्या संस्थे आसात तांकां दिल्लें हें रांदच्यान. आज कडी आमच्या तोरीक तुमी पळयतना थंय वयर हें करतना आयलेलें तेंचे ते म्हणलें तें रोमाचें सुकणें म्हणले वरी एक सगळ्यांच्या तोंडांत देत आयलें. पूण न्हीज सत विशयी सांगचें जाल्यार केळदी राय हांगाचे सामंत राय जावन आसले आनी मैसूर संस्थानाचें चिन्नें गंडा बेरुंडा. रणधीर खंठीरवाक दिल्लेलें तें बिरुद. रणधीर खंठीरवा एका देवळाक येतालो सदांय आनी तो देवळाक येताना तो एकसुरो येतालो गड्यार बसून. तितलो वीर तो. आनी येताना थंय कितें जालें बहुमानी सुलतान येत मुस्लीम 100 जाणांचें एक सैन्य त्या दीस ताका थंय लिपोवन बसुल्लें. राय गोड्यार तावन सकयल देवलो आनी भितर देवळाक गेलो. भितर वचून ताच्या देवाक ताणें नमस्कार केलो. जे कितें ताणें भक्तादारी जे तांच्या देवाची ताणें केली. आनी तो भायर येताना हांचो एक रावंड मारलो आनी तलवारी हातीकन घेवन हाका मदें घालो. ते दाळा हाणें आपल्या वऱ्यांतली तलवार काडली. म्हाका तिक्के भायर वचोंक सोडा म्हळें. सोडया हाका खंय वयता वो पळया म्हणून. तेच दाळा एक गरुड कंबो आसा देवळाच्या मुखार एक एकात्त पत्रान केल्लो 2 जाणांनी आराम येतो जाल्लो तितलो मोठो एक गरुड कंबो आसलो. ते दाळा रायान कितें केलें आपली तलवार वऱ्यांतली भायर काडली आनी एक तलवार बिजयली. तो गरुड कंबो ती तलवार त्या गरुड कंब्याच्या खट्ट करून भायर येयली आनी गरुड कंबो थंयच रावलो परतोंक ना. मागीर इल्ल्या वेळान राय म्हणा लागलो आतां हो गरुड कंबो मागीर परती जेगी तुमी फातयल्यात गे म्हणालो. ना आमी फातयल्या म्हणून. तितले म्हणटना आनी एकलो म्हणालो हे कालें पळयता रे पडा वयर म्हणून. पडले. तितले जाण 115 जाण सिपाही ह्या रायाच्या तलवारीक थंयसर नाश जाले. आनी मागीर परतान राय गोड्यार सोडलो आनी एकल्या दुस्माना मात खान घेवन गेलो. आनी थंय वचून सांग सगळी चरित्रां म्हळें राया रावल्यार वचून थंय वचून पळयतना सगळी चरित्रां ताणें सांगली. आनी त्या दीस राज्यसभा आपोवन ताका एक बिरुद दिलें. रणधीर खंठीरवा रायाक एक बिरुद दिलें. तेंच जावन आसा बिरुद गंडरा गंडा 7 कोटेया मिंडा 7 रवळ्यारान हे कोटीन ताच्या अधीन आसली. ते जाल्यार मागीर पत्ता राया चलदंक मल्ला रणधीर खंठीरव गंडा बेरुंडा म्हण दिलें. तेंच गंडा बेरुंडा मैसूर संस्थानाचें ल्हानशान जावन आदिकी आमी पळयत. मैसूर संस्थानाची कितेंय परवानगी जी जाल्यार त्या पत्राचेर वयर गंडा बेरुंडा मोरा आल्या मात्र तें रायाळ परमिशन दिसतना नाजाल्यार तें रायाळ परमिशन न्ही. आनी रायाची मोदयेची मोर आसा. रायान बांदची ती एकच मोदी आसा रवळेरांत आसची ती एकच आतां युवराजा कडेन आसा. ताचे कडेन आसा ती मोदी तितल्यान थंय आनी तें हें करता आनी थंयसर मारता आनी त्या जाल्यार तेंच गंडा बेरुंडा चिन्नें आदिकी पडटा. तें मैसूर संस्थानाचें ल्हानशान तशें जाल्ले निमती आदी हो झगो आमकां दया केल्लो मैसूर संस्थानान दिसतना दुसऱ्या खंयच्याय ब्रिटिशांनी न्ही खंयच्याय रायांनी न्ही खंयच्या लोकांनी हांगासर कान गेल्ले न्ही. हाळे आतां आमकां केळदी रायान हो जागो जाल्ले दिल्लो जाल्लो निमती केळदी राय कोण जावन आसलो मैसूर संस्थानाचो सामंत जावन आसलो. पूण तो सामंती न्ही तो पाळेगार. पूण ताणें कितेंय कामां करीचे वय जाल्यार कालेंय करीचे वय जाल्यार मैसूर संस्थानाची परवानगी खानगिरी आसली. मैसूर संस्थानाची परवानगी ताणें खान गेल्ल्या म्हणलेलो गुर्त जावन आमच्या पोरण्या सिमित्रीच्या मुखल्या तोरीचेर
ते गंडा बेरुंडा लांछन आजी की आमी पळयत. असले लांछन आग्रारी गरजेक मेळोंक कितें कारण म्हळ्यार हांगासरची आमची व्याप्त आमच्या आमच्या फिरगेजेची मुखल्या 4 माडी घाट म्हणसर आनी थंयच्यान बाणकाल म्हणसर एका तेंपार आसली आनी त्या वेळार केनरांत अति विस्तार आनी अति ग्रेस्त जावन आसली आमची आग्रार फिरगज आनी लोक थंय तावन 4 माडी तावन हांगासर म्हणसरी सोलोवन या बुती घेवन या घोड्या गाडयेर या बैलाच्या गाडयेर हांगासर येताले. आदले दिसा येवन रावन तांचें मागणें प्राजीत वरच्यान हांगासर पेज करून चटणी करून या मिठाचे कणयेन जेवताले. दुसरे दिसा सकाळीं मीस आसलें. मिसा उपरांत दोतोन जावन आनी फाटीं वयचें आसलें दनपार जाताना. थोडे फावटी सांज म्हणसर तांकां रावंक आसतालें. अशें फाटीं वयच्या वेळार हांगासर तें राजा गंडा बेरुंडा हें लांछन आशिल्ल्या जाल्ल्यान कोणी हांगासरच्या लोकांक कोणें उपाद्र करुनात. आनीक हें जावन आसा हें राज गौरव दिवचें संकेत तें कोणाक दिलां पळय तांचे वयर कोणें सापडूंक नजो कोणाच बादा करूं नजो म्हणली एक इच्छा जावन आसली मैसूरच्या वड्यारायाची. हेंच लांछन तांचे अधीन आशिल्लें. ह्या उपरांत आनी एका कुशीन आशिल्लें केळादिराय तांचें हेंच लांछन आशिल्लें आनीक हें गंडा बेरुंडा लांछन तांणी उपयोग केला. आनी कशें आमचे आग्रा फिरगज केळादिराय तावन आमकां तो राणी चेन्नामातान आमकां जागो मेळ्ळो गे आनीक तांचे तावनी आमकां जाय जाल्लो गौरव आमच्या फिरगेजीक मेळ्ळो गी. तसलोच गौरव आमकां वड्यार रायां तावनी मैसूरच्या आमकां मेळिल्लो जावन आसा. आनी हें लांछन ताचे उपरांत वड्यार रायांच्या तांच्या सगळ्या तांचें राजपट तांचो मुख जाल्या उपरांतय ब्रिटिशांनी तें पाड करूं ना. तांच्या किंचे पुरा ब्रिटिशांचे जावं थांबडी आमची बिल्डींग आमी बेंगलोरान गेल्यार मेळटात पळोवंक मेळटात. त्या हर एका वयर तें लांछन तांणी स्थापीत केलें. तितलें मात न्हय मैसूर राज म्हणून आमचें जाल्लें आमच्या ह्या जायच्या आमचें लांछन जावनी 1956 इसवेंत हांव चिंतां. त्या दाळाय हेंचो गंडा बेरुंडा लांछन तांणी सरकारी अधिकृत मुद्रा जावन तें उरयलें. आनी उपरांतलें कर्नाटका गव्हर्मेंट जाताना आमचें कर्नाटका स्टेट ट्रान्सपोर्ट म्हणटा KSRTC ताचे वयरी आनी हर एका सरकारी आमच्या अधिकृत डिक्रे वयर हर एकाचेर हें लांछन आमकां पळोवंक मेळटा. हेंचो जावन आसा गंडा बेरुंडा लांछन. आमी आतां हांगासर उबो रावलेलो जागो आमी इगर्जीच्या मुखल्या तोरी कडेन आसा. ही तोर बांदतानाच आळे भितर थंय बांदलेली ती आल्तार म्हणजे आदी हिंदूच्या रितीर आमी हें पुरा बांदताले हांव जाल्ले निमते हांगाची खटवाना बांदपां पुरा मैसूर शैलीचेर आसली. मैसूर शैलीचेर म्हळ्या उपरांत हांगा एक हिंदू रीत रिवाज आदीं जावन आसले. ताचे प्रमाणे वचचें म्हणटना थंय भितर आतां दिसता कितें म्हळ्यार ती गर्भगुडी म्हळ्यार पवित्र न्ही अति पवित्र जागो भितर अति पवित्र जागो भितर येता. आनीक बैली ग्राद आनी पुरा अंगन संक्रेस्तांनी पुरा थंय भायर येता बैल्या कुशीन येता. थंय जाले वरी थंय एक आमी कितें आनी भितर कितें म्हळ्यार भितर सायब सालोदर ती आल्तारीक थंय आतां ती इमाज हांगासर आसा आनी त्या इमाजीक जाय तितलें सगळें थंय स्थान दिलां वयर. आतां आमी थोडे फावटी हांगासर पुरा आलमांच्या फेस्ता दिसा हांगासर संजेचे मीस पेटोवची एक पद्दत आसा. ती आदीक चलोन आसा. आतां पोरुमसरी आसली आनी मुखार आतां नवे बिगार कशें की करतले तें मागीर पळया आमी. आनी मागीर मुखार वयतना हांगासर हें उक्ताडगी म्हणून तुमी विचारशात पूण हें उक्ताड न्ही. हांगासर जाय जाल्ले रूख आनी तळट्याची रिपां आनी तळटे पुरा बेतून या माडगी पुरा आडी आनी कर्ण वयर तावन बेरसोळाक एक लांबायेचे 3 हें केल्ले प्लॉट केल्ले 3 वांटे केल्ले. 3 वांटे 3 खांबे हांगा आल्तारी ग्रादी कडेन बसोर 3 खांबे आसले खंय आनी 3 खांब्याची तळट्याची थंय तावन 3 वयर बेरसोळ आनी ताच्या उपरांत आडी दोडी आडी अर्द्यार एक रावन थंयसर एक कटींग आनी ताच्या उपरांत आनी एक. आतां आमी इगर्जेन पळय कितें पळयता त्याच प्रमाणांत हांगासर केल्लें. आनी वर्सान वर्स कोलू आनी परत ताका घालून नारळाची मोडलां शिवून आनी मागीर कोलू घालून प्रत्येक वर्स हांगा कोलू घालताले म्हूण सांगून एक आमकां गुर्त आसल्या प्रमाणे. म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आमी आमच्या बाब आसतना आमी ल्हान आसतना आमच्या बाबान आवय बापायन आमकां दिल्लेली ही एक ही गजाल सत गजाल
आनी बारी आमी इंट्रस्ट दिवन आयकताले हांव. पूण विशय कितें गे म्हणून सांगल्यार आजीकी तांणी कितें सांगलां तें आजीकी आमकां उडास आसा, देखून आमी थंय आले आनी एकल्या सांगूंक सोदता. आनी मागीर हाच्या भितर सकयल धरणी कितें म्हणल्यार कांय ना, माती घालून लेवेल करून पेटणे घालून येवन पेटोवन हांगासर शेण झडटाले. हप्त्याक आयतार दीस मेस आसल्यार शेनवारा दीस सगळो दीस हांगा इगर्ज नितळ करून शेण झडटाले आनी भोव संभ्रमीक तराचे हांगा चलताले. आनी हांगासर व्हडलें फेस्त त्या दाळा प्रत्येक वर्स चलोवन नासलें. आनी हाका इगर्जीच्या आमी कितें तोरी कडेन रावल्या वंगी तोरीच्या आल्तारीच्या फाटल्यान एक जागो खाली आसलो आनी त्या दाळा सलची व्हडल्या फेस्तांची सांत आनी पुरा हांगा फाटल्यान हाडली. आतां हांगा पळोवंक पुरो एक अंगणवाडी केंद्र आसा. अंगणवाडी केंद्राच्या इसलो जागो पुरा इगर्जीच्या स्वाधीनांत आसलो. पूण आतां सरकाराची कानूनां बदलतना तशें निश्चित तिकेशें जालां. पूण आजी तो जागो थंयच खाली आसा. आनी इगर्जीच्या मुखार कांय नासलें. हांगा एक राज रस्तो म्हण नासलो. हांगा एक वाट आसली, एक मामुली एक वाट आसली. एक म्हणल्यार हांगाचे सड्ड जावन रयत जावन आसले जाल्यार ते हांगा तावन पेंटे वचूंक सादारण एक 2.5 मैलां लागताली. देखून ती सकयल आसली गटी हांगासर म्हळ्यार ह्या तोरी कडेन तावन उत्तर दिक्काक थंय सकयल गटी आसा. ही गटी देंवन सादारण एक 100 मेटां देंवन वचोंगा. मागीर बैल सुरू जाता. त्या बैलांत आत्रेल वाडो, मागीर मुकडा वाडो, मागीर पंचकोल वाडो. आतां परत नांवां बदलल्यान जाल्यार पयलीं परत दुसरी नांवां आसलीं. आनी बरी ग्रेस्त जावन आसली आमची फिरगज. इगर्ज कितली ग्रेस्त आसली गे, फिरगज ताच्याकी ग्रेस्त जावन आसली. कितें म्हळ्यार सकाळच्या की चड लोकां कडेन दुडून नासलो, पूण लोकां कडेन उर्बा आसली. आनी प्रत्येक एक व्हडलें फेस्त येवन दी इगर्जीचें कितेंय एक हांगा एक कार्यक्रम जावन दी त्या कार्यक्रमाक लोक उर्बेन येतालो. आनी नातालांच्या फेस्त रातीक 12 वरांचेर मीस, आलेल्योच्या शेनवारा दीस 12 वरांचेर मीस. तेंपरा लोक इगर्ज बरो नोमतालो. आनी ते परत येताले जाल्यार इलेक्ट्रीक नासली, 20 दिवे नासले, कांय नासले. ते येतना एक गुंपांत गुंप करून येताले. आनी त्या गुंपा कडेन परत सुडी. आदी परत सुडी म्हूण सांगल्यार सगळ्यांक उत्ता, पूण आतां सुडी म्हळ्यार सकडी आसतात. तेन्ना आदीं त्यो सुडी एक 3 सुडी ते एका बल्यादेगेर दवरताले. 3 सुडी आतां येताले. थंय तावन हांगा येताना एक सूड पेटयताले आनी 3 सुडी जाय आसल्यो हांगा इगर्जी कडेन येवंक. मागीर इगर्जी कडेन आयल्या उपरांत सुडी कडेन दवरच्यो आनी थंय मागीर इगर्जीन येवचें. थंयल्यांचे बरी बांक नासले, मांद्र्योय नासल्यो, कांय नासलें. त्या धरणीचेर बसचें, त्या धरणीर सरपडचें, त्या धरणीर जमी घालची. सकडीच्या धरणीर चलताले. आमची इगर्ज मुळावी इगर्ज येदोळसो आमी खंयसर आसली आमी पळयली. थंयसरच इगर्ज बांदिजे म्हणटाना थंयसर नाका हांगासर आनी इतले कितलेशे हौशीन बांदया म्हणलें वाद हांगासर बोळ जायत आसलो. आनी ह्या वेळार हांगासर 2 वांटे हांगासर जाले. एक वयल्या पणिगोल म्हणटा आमी पणिगोलांतलो लोदरीक हांगा गेल्लो एक वांटो. दुसरें हांगासर नावूर ग्रामांतल्या थंयसर आशिल्ल्या विंगड थोड्यांचो थंय सोज आशिल्ले विंगड पडवळ आशिल्ले. पडवळ म्हळ्यार मोर असो म्हणटा आमी. उपरांत थंयसर दुसरे विंगड आमचे आल्कोंज आशिल्ले साबार आमचो लोक आसलो वास अशें. आनीक तांणी थंयसर फार्ला एक पाण्याकला पाडप म्हणून आसा. थंयसर थंय एक उबार एक दोंगराची एक सुवात आसा. त्या दोंगराचे वयर करचें म्हणून तांचें हट्ट. पूण थंय हट्ट जाल्यार थंयसर करचें गी हांगा करचें गी म्हणल्या खातीर जाताना एक पाद्र्याबान एक जून तापयलो आनी सांगलें की पाण्याकला पाडपाचें आमी गुड्यार आमी इमाज दवरया आनी सगळी रात ती मागणें करया. मागणें कर जाताना इमाज जर तर पाडलाक म्हणजे पश्चिमा दिक्काक गोली जाल्यार आमी आगरानच करया. आनीक जर तर ती आसा तशी कशी दवरल्या मुडलाक पळोवन दवरल्या तशीच उरली तर जाल्यार आमी थंयसरच करया म्हणले एक चिंता पायलें. आनी असल्या वखता हांगासराचे लोक मस्तू चिंतापाचेर अशा त्या वेळार हुशार आसले म्हण दिसता. दोनूय कुशीच्या फाटतीचे सगळी रात थंय राखून रावल्ले. ती इमाज खंय गुंतागी कशी जाता पळया म्हणून. आनी राती मागणी आनी जाल्या उपरांत सगळे तांच्या लोकां वेताना आमचे पणेगोलचे आमचो साबार लोक आनीक आतां मोंतोणीच्या लागसार आनीक उबाऱ्याच्या सुवातेर गुड्याचेर ते थंयसर ते राखून आशिल्ले. ती इमाज कोणी जर दुसरे येवन गुंडायतात गे म्हणून.
हे आमचे त्या कुशीचे आमचे सारपाडी नावूर आनी आल्ली बदिगार राखले फांते लागीं येतना तांकां बुशा पुरासाण जाली म्हण दिसता. ते थंयसर तावन सीदा वयले आनी ते गेल्ले की वेताना कशें कळचें म्हळ्यार उजवाडांत सुडी त्या वेळार सुडी आसल्यो, सुडयो हालोवन वसाचे. वताना वाट दिसाची जाल्यार तीच एक वाट, दुसरें खंयचीय आमच्या लागीं उजवाडाची वस्तू नात. त्या वेळार ते सुडी वाटून येतना हे लोक फाटीं गेलो म्हूण चिंताप आयले आनी हे उजवाडाच्या भितर आनी वचून ती इमाज पाडला कशेन गुंडायली. आनी तशें जाल्ल्यान आमचे हांगा मुळावी इगर्ज आसले कडेच ती कशी उशिल्ल्यान आमची पयली इगर्ज जाली. पयली इगर्ज जावली ती तांचेर एक ल्हानसो दारवटो आसलो आनीक दारवाट्याचेर 2-3 अशे आमचे त्या रोमन स्टायलीन विंगड आमकां थंय दारवाटे आसात. पूण तो मुख्य दारवटो चड पयलीं जितलो व्हड नासलो, ती कितशे मोटवो आसलो आनी तो मोटवो आसलो 1788 अजिला मगर सरपाडी म्हणले कडेन आसची ती मशिदी थंयसर ती रिनोवेशन म्हणटा, म्हळ्यार दुरुस्ती करचे म्हणून टिप्पून कुशी व्हेली. कित्याक म्हळ्यार टिप्पू तांचो मुस्लीम असो जाल्ल्यान ताणें तांकां कुमो करचे खातीर ताणें थंयची हांगासर तावन बरो दारवटो ताणें पळयल्लो आसा तसो हांगासर व्हरून थंय दवरचो म्हणून सैनिकांक ताणें आज्ञा दिली. आनी ते सैनीक तें खाण घेवन व्हरून थंय वेताना तांकां साबार पोवटी वेताना तांकां मोवाच्या मुसांनी धाड घालन वरांतले बरी साबार आडायलें. जाल्यार तरी ते ताणें व्हेले व्हरून थंय हट्टान म्हळ्यार व्हरून थंय स्थापन केलो. थंयसर मुखल्या दारवट्याक तांच्या आमचोच दारवटो थंय स्थापन केलो. पूण स्थापन केल्ल्या वेळार थंय काम करता आसतना आशिल्ल्या लोकांक आनी थंय आशिल्ल्या सैनिकांक तांकां वोंकूत कोडे सुरू जाले आनी थंय तावन कितें करचें म्हण तांकां कळोना. दारवटे बंद जायनात, उक्ते जायनात, उक्ते जाल्ले बंद जायनात, बंद केल्यार उक्ते जायनात. असले तराची समस्या येताना तांकां निजायक एका तरेची भिरांत उठली आनी खंडीत हें देवाची महिमा हांगासर हें दवरल्या जायना म्हणून तांच्या कमांडराक तांणी कळयताना ती आसा तशेंच तें फाटी व्हरून थंय उडोवन येया म्हणून ते हांगासर तांणी हांगासर हाडून उडयलो जावन आसा. आनी असल्या वेळार वाडयल्ली खबर हांगाच्या पुर्वजांक कळोवन तांणी तो सांबाळून दवरलो दारवटो. परत्यान थंय हांगा स्थापीत करूंक जावना, कित्याक म्हळ्यार इगर्जो खंयच्याय सारक्या स्थितीर नातल्ल्यो आनी त्यो तशेंच इगर्जांची खाली काडटोनांची कांय बांदपाच्यो कांय वणोवन जी आसल्यो जावं परो उरलें कांय कितेंच नातलें हरे कडेन. देखून तें देसवाड करतना तांणी तो सांबाळून दवरलो. आनी टिप्पूच्या मरणा नंतर लोक फाटीं आयल्या नंतर त्याच जाग्यार कितलेशे व्हड करून त्याच जाग्यार परत ती इगर्ज दुसरे फावटी बांदली मात न्ही. थंयसर उपरांत मुखार वेताना 1886 इसव्यांत बाब कामिला बरटन तिसरे फावटी ह्या इगर्ज व्हड करतना तो आमचो दारवटो पयलींचो आसुल्लो ताचे वयर आसलो एक कुडको खातरलो पयलें तांणी खंय न्हय मुस्लिमांनी व्हरतना तो काडिल्लो परत्यान तांणी जॉयंट करून तो दारवटो स्थापन करून व्हड केलो आनी थंयच दवरलो. पूण उपरांतल्या वर्सांनी 1896 इसव्यांत बाब कामिला बरटनूच ते दारवटो उपरांत हांगासर भितरल्या कुशीन मुख्य आल्तार आनीक थंयसर आमची वयर एक गॅलरी आसा. गॅलरी म्हळ्यार आमी ताका माळय म्हणटा. थंय कंतारांनी म्हणची एक आमची माळय आसा ती पुरा 1896 इसव्यांत बांदतना तो दारवटो हे समाकर ताणें दवरलो. आनी उपरांत बाब काश्मीर डेसा म्हणून आसा आमचो 1972 इसव्यांत आमची कोंकणीची आमची पूर्ण प्रमाणाचेर आमची मिसां हांगासर जाताना हांगासर आसली साबार ताणें इगर्जे भितर बदलावण केली. 3 हंताचेर अंतर जावन आसली इगर्ज एकाच लेवलाक हाडली. धरून समा करतना तेणें पुलपुत्रांनी पुरा काडले. आनीक उपरांत आमगेसर मुखार मरयेची आल्तार धाकटी आसली ती फाटीं व्हेली. तितलें मात्र न्ही, हो दारवटोय काडून दुसरोच दारवटो इल्लोसो उबार कर आनी व्हड करून थंय स्थापन केलो. आतां आसलो दारवटो तो जावन आसा. आमची आग्रार इगर्ज बांदच्या वेळार आमी सांगलें साबार लोकां मदें चर्चे जाले, गलाटो जालो खंयच्या कुशीन बांदची पळोवन बांदची की म्हणून. आतां हांगासर मुडला आमच्या तावन फाटल्या कुशीन इगर्जेची आमची इमाज उरली जाल्ल्यान हांगासर ती इगर्ज बांदली. पूण लोकांक ती दिसाचे न्ही त्या कुशीन मुखल्या कुशीन मस्तू एक तक्स जाल्लो तक्स आनी सत्तू जागो हांगातान व्हडलें जैत बयत तें मुखल्या माड्ड्यारचें बैल म्हणटा. थंय तावन पाणेकाला तावन नावूर आल्लेपदे म्हणसरी एका तरेचें बैल तें मुंदरून वेता. आनी ते दळ हांगासर आसली मुखार उबार आसली आमची इगर्जेचो कुरीस जावन ती इगर्ज तितून म्हणसरी दिसताली. आनी आल्लेपदे सारापाडी वेताना वयर एक मुनालाय पदां म्हणटा तितून म्हणसरी आमची आग्राची फिरगेजीचो मुखलो वांटो मुखली ते आमचो ते मुखलें स्ट्रक्चर म्हणटा आमी
तें थंयसर मुशेर दिसतालें. आतां ह्या दिसांनीच कितें जालां, बिल्डिंगां वाडल्यांत, माड आनी भितर आमी कृशी केल्या, तशें जाल्यान तें दिसचें उणें जालां. ज्या खातीर आमचो पाणेकाला पाटपो आल्ले पादें आनी नावर आसचें आग्नेय दिकाक, म्हळ्यार दक्षिण पूर्व दिक्क त्यांतल्या मदें. त्या खातीर ती इगर्जेचें तोंड तांकां लोकांक कळोवन दी, दिसोवन दी म्हणल्या खातीर बांदतना आमी त्या कुशीन पळोवन बांदिल्लें जावन आसा. आनी आमची फिरगज जाल्या उपरांत 1702 इसव्यांत आमची वांटो म्हूण सांगूं जायना, पूण आमच्या बंटवळ मोडांक आपूण आमी ती फिरगज 1702 इसव्यांत बाप मिगेलो डिमेलोन ती स्थापन केली. आनी ताचे पयलें हे दोग जाण ह्या जागतीर 1702 इसव्यांत आयिल्ले हांगासर बंटवळाक येवन अग्रारांत रावल्ले. त्या दाळा बंटवळाक अग्रार म्हूण म्हणनातले, पूण बंटवळच म्हणटाले. कित्याक म्हळ्यार बंटवळ कसबांत ही आमचें अग्रार फिरगज आसा जाल्ल्यान हांगासर बाप मिगेल डिमेल्लो आनी बाप जाकोब गोन्साल्वीस ते हांगासर 2 वर्सां रावल्ले. आनी हांगासर तावन पाटी वेयच्या पयलें 1703 इसव्यांत ते फेब्रुवारींत पाटी वेयच्या पयलें म्हणजे नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर 1702 इसव्यांत ताणें मडगांव बंटवळीकर स्थापन केली. ती आमची वांटो म्हूण सांगूं जायना, पूण आमच्या भोंवरती लोकांचो एक वांटो थंयसर आशिल्लो, तांणी थंयसर एक स्थापन केलें. पूण अग्रार तावन पयलो वांटो जावन गेल्ली जावन आसा फिरगज ह्या व्याप्त्या प्रकार हांवें सांगचें जाल्यार बेलतांगडीची सायब सल्लुदारा समर्पिल्ली फिरगज. ती 1882 इसव्यांत ती कॉपेल जाल्लें. उपरांत 1885 इसव्यांत स्थापन जाली. उपरांत थंयसर वेचाक आमच्या मोडेंतरचो लोक आयकुना म्हणल्या खातीर 1889 इसव्यांत मोडेंतरची फिरगज थंय स्थापन जाली. आनीक आमच्याच फिरगेच्या आमच्याच लोकांनी थंय स्थापन केल्ली. परसो पुरो म्हणटा हांव. थंयसर तो कळके बैल म्हणले कडेन आशिल्लो आनी त्या वेळार सुद्दां ताका साबार मुड्यांची सुवात थंयसर ताका थंय ताची आस्त जावन आशिल्ली आनी ताणें जावन ती बांदून तो जागो काडून घेवन थंय फिरगज पयले मोडेंतरा बांदली. उपरांत आमच्या फिरगजीचे वांटे जावन साबार जाल्यात. आल्ले पादें, निरकाण आनी सिद्धघाटे फटाफट जाल्यो. ताचे उपरांत लारट्टे जाली. त्या बराबर उपरांत खरीमले जाली. आनीक फर्ला निमाणें जाल्ली आमची फिरगज जावन आसा फर्ला. पूण ताच्या मोदें आमची मिसावटांनी साबार कडेन आशिल्लीं. आरवा, बाद्यार, वेणूर ह्या हरये कडेन आमची इस्कॉलां थंय स्थापन केल्लीं आमच्या ह्या जाग्यांनी बाप रेजिनाल्ड पिताच्या तेंपार. आनीक आमची मिसावटांनी बाप रायमंड मास्करेनास आनी उपरांतलो बाप रेजिनाल्ड पिंटान ते जारकास आमकां कर्ण तो जागे जावं निरकाणांत 16 एकरे, आल्ली पादेंत 7.5 एकरे, परत निरकाणांत 3.5 एकरे, परत्यान आलांपर्यंत परत्यान 2.5 एकरे अशें पुरा करून दवरलो. आनी थंयसर ती कॉपेलांक आशिल्लीं. उपरांत फिरगज जाल्यो. पूण ह्या वेळार मिसावटांनी आशिल्लीं ती उपरांत बाप कोर्टी आनी बाप गविरागी ते चलयताले. बाप कोर्टी त्या वेळार विशेश तरान वेणूर आनी नारावी तेशेन चडताणें काम केलां. आनी ह्या वेळार आमचे वेणूरचे आमचे मिसावटांनी आशिल्लें तो एक वाडो आशिल्लो त्या वेळार 1885 एक व्हडलो जैत वाडो तो. वेणूरचो जागो आमी त्या मागीर उपरांत त्या मिसावटांन्याक आमी समर्पिलो. आनी तशें जाल्ल्यान ताचे विशयंत उपरांत थंयसर मुळावी पयली इगर्ज वेणूरान जाल्ली त्याच जाग्यार. उपरांत ती दुसरे कडेन ती स्थळांतर जाल्या ह्या जाग्यांतर म्हणटा आमी. आनीक आरवा आनी बाद्यारांत साबार लोक मिसावटांन्याक हांगासर तावन गेल्लो, थंयसर वस्तीक रावला, बेलतांगडीन ती रावला. आनी ही मिसावटांनी मात न्हय, बेलतांगडी आनी मडेंतारतान कितें विंगड जाण जाल्यात फिरगजो, त्या फिरगजीचो सगळी व्याप्त ती अग्रार फिरगजीची जावन आसली म्हूण हांवें सांगयत. टुरिजमा विशयंत सांगचें जाल्यार आमची फिरगज आतां दीस वेतान हांगासर तावन आशिल्लो लोक सडावत आधुनिकतेच्या लेखार कोडयाळाक आनी इतर कडेन वता. देखून आमची मुळां कुटुंबां दुसरे कडेन वचून पावल्यांक. आनी हांगा आशिल्लो लोकूय एक नाल्यार एक दिसा दुसरे कडेन वेच्याचेरच स्थितीर आसा म्हण येत. देखून हांगाची कुटुंबां दीस वेतान उणें जाल्लीं. आतां परत्यान इल्लीं सडल्यांत. आतां 330 कुटुंबां आयच्या दिसा आसात. 300 वर्सांच्या जुबल्या वेळार काली 303 कुटुंबां आशिल्लीं. परत आमकां 27 कुटुंबां सडल्यांत हांगासर. आनी जाल्यारय कुटुंबां तितलींच घरां बंद आसून मस्त कुटुंबां कुडयाळ वस्ती करतात. आनीक टुरिजमा विशयंत आमी सांगचें जाल्यार इल्लेशे कश्ट आसात. कित्याक म्हळ्यार हांगासर संपण म्हळ्यार जाय तितली नात. इगर्जेक जाय जाल्ली पयलींची इतली उत्पन्नां आशिल्लें पुरा 1974 आमी धनी वकिलांच्या तेंपार आशिल्ली आस्त सगळी वगडायल्या. उपरांत साबार जाणांनी जागे क्लेम करून तांच्या नांवार जाताना हांगासर खाली एक आतां 9.5 एकरे जागो मात्र इगर्जेच्या नांवार उरला. आनी थोडे कडेन आनीक थोडो जागो विंगड कडेन आसा वकिलांच्या स्वाधीन. थंय हांगासर ह्या स्वाधीन आसा तांच्या नांवार ना जाल्यार साहेब सल्लोच्या नांवार आसा तरी तो जागो थंय आसा. शिंपडोवन म्हणले बरें आसा, तो आमकां लागीं करूं जायना. पूण आमकां आर्थीक स्थिती आमची दीस वेतान हांगासर पाड जाल्ली.
ती परत्यान समा करूंक इल्ले कश्ट आसात आनी दुसरें ही पेंटिंग्स आनी पुरा करतना एक टुरिजम म्हणून कोणें येताना हांगासर एक गायड सारको आसा जाल्यार इल्ले कश्ट आसात माहिती दिवचे आनी एकच कडेन ताका आपण व्हरूंक जायना तो जर तर गायड आसा जाल्यार सगळ्या बंटवाळ तालुकांत कितें पुरो हांगाचे हिस्टॉरिकल प्लेसीस आसात थंय व्हरून दाखोवची तितली स्थिती जाली जाल्यार मात्र हांगाच्या लोकांक टुरिजमांत एक उर्बा दाखोवचें काही जावं साध्य आसा. दुसरें टुरिजम म्हणल्यार कुठलें हांगासर व्यापारी सडाचे हांगाची हॉटेलां आनी कितें हांगासर सडाचे हांगासर कितेंच ना आजीक एक बरें हॉटेल ना अग्रारांत आमी जकरी बेट्टुकी लॉरेटोकी वसाचे या बंटवाळ बीसी रोडाक वसाचे तशें जाल्यार हांगासर आयिल्ल्यांनी खाली पोटान वयचें समान टुरिजम डेवलप जालें जाल्यार हर एक संगती ताका संबंदीत जाल्ल्यो हांगासर डेवलप जावंक जाय त्यो हांगासर कसल्यांच हांगासर येदोळ जाल्लें ना थंय जाल्ल्यान टुरिजम हांगासर डेवलप करीत जाल्यार मस्त कश्ट आसात आनीक विंगड विंगड आमी जागे पळोवचे तसलें दाखयलें जाल्यार आमकां हांगासर टुरिजमा करूंक हांगासर इल्लो स्कोप आसा म्हणयत पूण तितल्या सुलभान थोड्या वर्सां भितर तें करचें तितलें संदर्भ म्हाका दिसना खंडीत.